शिवाय जियेना काळोखाच्या वेळा उजवाडीचा मोराच्या वेळा जीव मोसोसा काळोखाच्या वेळा उजवाडीचा मोराच्या वेळा जीव मोसोसा सांगता तुला येजीसू हांव तुजे शिवाय जियेना मोच्या सांगता तुला येजीसू हांव तुजे शिवाय जियेना कष्टांच्या वेळार इष्ट मुसोसा दुबावाच्या वेळार बरवोसो तुसा कष्टांच्या वेळार इष्ट मुसोसा दुबावाच्या वेळार बरवोसो तुसा मोच्या सांगाता तोरा येजू हांव तुजे विने जियेना मोच्या सांगाता तोरा येजू हांव तुजे शिवाय जियेना हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, hallelujah, पवित्र साक्रामेंतांत आजाराच्या मोगळा जेसू परत आमी तुजी भुरगीं तुजे समकर सांगता जमल्या ह्या पवित्र साक्रामेंतांत तूं खरोच आजार आसाय तूं आमचो जीव देव हें सत आमी वळखून घेता आमी तुका नमन करता आमी तुका अरदान करता मोगळा जेसू तूं आमचे सांगाता रावंक आशेताय आमचे संगी जियोंक तूं आशेताय आमचे संगी वावर करूंक तूं आशेताय सोम्या केदें व्हरतें भाग आमच्या हर एकल्याचें आमच्या दिसपट्या जिवितांत तूं आसाय सोम्या आमच्या बगलेक तूं आसाय आमचे सांगाता तूं आसाय आमचे सांगाता तूं रावताय आमचे जिवीत तूं चलोवन व्हरताय सोम्या जेसू तुजी स्तुती आमी गायता तुका आमी नमन करता तुका आमी अरदान करता जेसू आज आमी परत तुजी भुरगीं तुजे समकर सरपडल्या तुजे सांगाता वो थोडो वेळ करसूंक तुजे सांगाता रावंक आयल्या सोम्या आमचे सांगाता तूं राव सोम्या तुज्या सांगाता रावंक आमकां कृपा दी सोम्या बोल दी सोम्या वो थोडो वेळ तुजे सांगाता आमी रावतना तुजो अनुभव आमी जोडूंक प्रयत्न करतना आमचे सांगाता राव जेजू तुजी मजत तुजी कृपा आमकां दी सोम्या ह्या पवित्र साक्रामेंता मारिपात तुजी सकत आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक वाळय सोम्या प्रत्येक जावन ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणीक जेजू तुज्या पांयांतळ समर्पण करता हांगासर आसल्या ह्या भावंडांक विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनांनी वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणीक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता सोम्या जेजू तांचे हर एकल्याचें कुटुंब तुज्या पांयांतळ समर्पण करता तांच्या भुरग्या बाळांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता तांच्या कुटुंबांत आसलेल्या युवा जनांक काजारी जोड्यांक मलगड्यांक प्रायवंतांक तुजे समोर आमी समर्पण करता सोम्या
तांचे सांगाता राव तू सोम्या या आराधना वेळा तांकां आपोड सोम्या तुझ्या दैविक स्पर्शान तांकां बस सोम्या तुजो अनुभव तांकां दी सोम्या तांची दुकान तूं पुसून काड सोम्या तांचे वजें हाळू कर सोम्या तांच्या कश्टांक तूं खांद दी सोम्या तांच्या बगलेक तूं राव सोम्या थोडी सवकासाय बुजवून ह्या आराधना मारिपाक तांकां लाभयचेसो तुका जावं मान आनी स्तुती तुका जावं आराधन आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जिवंत जेजू क्रिस्त समकर आमी हांगासर आसां. परत ताचें हाजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी वळखून घेता. जुवांव सोवांचेल अध्याय 20 वाक्य 16 आमी वाचलें जाल्यार मगदलाची मुरी त्या फोंडा सरशी मेल्ल्या जेजूची कूड पळोवंक गेल्ली. मेल्ल्या जेजूच्या कुडीक निकेपंग वा तेलान माकोवंक ती गेल्ली आनी थंयसर गेल्लेल्या वेळार ती कूड तिका मेळ्ळी ना. त्या कुडीक तेल मागोवंक तिका अवकाश ना. तिका दूख भोगलें, खंत भोगलें, मेल्लो जेजू ना, मेल्ल्या जेजूची कूड थंय ना. तिका दूख भोगलें, बेजाराय जाली, कांगाल जाली, देदस्पर जाली. त्या राखवाला लागीं विचारलें, म्हज्या जेजूक खंय व्हेला, म्हज्या जेजूक खंय तुमी दवरला. आनी ह्या रुदानांत दुखांत आसून ती फाटी गुंवताना जेजू तिच्या समकार आसलो. पूण तिका तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. आनी त्या जेजून तिका म्हळें, बाये तूं कित्याक रडताय, कोणाक सोदताय. तो माली म्हणून चिंतून ती ताचे लागीं म्हणाली, सैबा तुवें कान वेलाय जाल्यार ताका खंय दवरला म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका म्हणालो, मुरये. ती ताचे थंय गोवन म्हणाली, रब्बोनी मेस्त्री. आनी वाक्य 16 म्हणटा, मगदलेच्या मुरयेन वचून आपणे सोमयाक देखलो आनी आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक तिणें कळयलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, मेल्ल्या जेजूच्या कुडीक सोदून गेल्ल्या मगदलाच्या मुरयेक जिवंत क्रिस्त भेटलो, जिवो क्रिस्त भेटलो. तर आमी ह्या जिवंत क्रिस्ताक सोदून आयिल्ल्यांक, जिवंत क्रिस्ताक भेटोवंक आयिल्ल्यांक तो आमकां भेटनांगी, तो आमकां मेळनांगी, ताचो स्पर्श आमकां दिनांगी, आमकां हर एकल्याक तो आपोवन नांगी. आनी प्रत्येक जावन मोगाच्यानो तो आमच्या नांवान आमकां आपयनांगी. थोडे दिसा आदीं हांवें सेवा दिल्ल्या त्या आदल्या पिरगजेक हांव गेल्लो, एका रेस्पेराक गेल्लो. रेस्पेर जाल्या उपरांत त्या पिरगजगारांक मेळ्ळी म्हणून हांव मुखार गेलो. आनी मेळटा आसतना हर एकल्याचें हांवें नांवां काडना पयलें, तांच्या जाग्याचें नांव काडना पयलें. आनी तो वळू तांकां इतलो संतोश. आनी म्हणाली, फादर तुमी इतलीं वर्सां जालीं वचून आजुनी आमचें नांव विसरोना, आजुनी आमच्या घराचो वा जाग्याचें नांव तुमी विसरोना. हर एक संगती तुमकां उडास आसा म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, कोणूय एकल्यान आमचें नांव काडून आपयतना आमकां इतलो संतोश जाता, दादोसपण जाता जाल्यार वो सोमी म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान वळखता. मोगाचेनो आमच्या नांवान आपयता. तो बरो गोवळी जावन आसा, ताच्या शेळयांक हर एकल्याक वळखता, आमचें नांव ताका कळीत आसा. त्या देखून तो प्रवादी म्हणटा, आवयच्या गर्भांत रूप घेवच्या पयलें तुजी म्हाका वळख आसली, तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर लिखलां. आमची हर एकल्याची ताका वळख आसा. आमकां हर एकल्याक नांवान आपयता. त्या मगदलाच्या मुरयेक म्हणालो, मुरये. आज तसो जेजू मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हर एकल्याचें आमचें नांव काडून हांगासर आयिल्ल्यांक, ह्या आराधनान वांटेले जातल्यांक तो आपयता. आमकां हर एकल्याक तो वळखता.
आमकां हर एकल्यागे तो जाण आसा. आमचे हर एकल्याचे कश्ट दूख बेजाराय समस्ये हे हर एक ताका कळीत आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे आमी दवरया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तेत सोमया मुखार आमी आसा. जिवंत क्रिस्त मुखार मगदळाच्या मुरयेक नांव कान्न मुरये म्हणून उलो मारलेल्या तेस जेजू मुखार हांव आनी तूं आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, असो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलो तुजें नांव काडटा. भावा भयणी, तुजें नांव कान आपयता, तुज्या नांवान उलो मारता. तो तुजो मोग करता, तो तुका वळखता. तर एक घडी मौनपणी आमकांत ताका आमी समर्पण करया. मोगाच्यानो, ताच्या पांयां तळा आमकां आमी भेटोवन दिवया. मोगाच्यानो, केदें व्हरतें बाग आमचो सोमी जिवंत क्रिस्त आमचे मुखार आसा. आमकां हर एकल्याकी वळखता, नांवान आपयता. त्या सोमयाक आमी समर्पण करया. मोगाच्यानो, ताचो ताळो आमचे भितर आमी आयकुया. तुका उलो मारता तुज्या नांवान, हे आमी आयकुया. आमकां ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ताची मजत कृपा एक घडीभर आमी मागया. आनी त्या जेजूक आमकां वळखोवच्याक, नांवान आपोवच्या त्या जेजूक आमी आराधन करया. त्या जेजूची आमी स्तुती करया. किर्तन 140:4 म्हणटा, देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदां काल तुज्या नांवाची ओडवीक गाता. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांवें तुवें हर एक दीस ह्या सोमयाची स्तुती गावंक फावो. कित्याक ताणें आमकां पवित्र केल्यान, ताणें आमकां महिमे भरीत केल्यान, ताणें आमकां ऊंच उबारल्यान, व्हडपणान वैभवान भरल्यान. केदी व्हरती आमी, केदो व्हरतो मान आमकां हर एकल्याक ताणें दिला. तर त्या जेजूची स्तुती करया, आराधन करया. आनी गावया गीत गावन स्तुती करया. पेज नंबर 82, गीत नंबर 138. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकते. हल्लेलुया गाऊन अरसिया करून ताजी स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकते. हल्लेलुया गाऊन अरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकते. हल्लेलुया गाऊन अरसिया करून ताची स्तुती. आमी हर एकली पातकी मोगाचेनो, आमचो ताणें मोग केला. आमचे खातीर ताणें गुरसाक वेंगमान जीव दिला. आमचे खातीर तो जिवन जाला. आनी त्या मरिपात आमकां हर एकल्याकी आमच्या पातकांत सुडका दिल्या. आमकां नवें जिवीत जोन दिला. त्या सोमयाक आमी आराधन करया. त्या सोमयाक आमी नामान करया. त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. मोगाचेनो, पातका समोर ताणें केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातका समोर ताणें केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातकांतावन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. पातकांतावन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची
स्तुतीताची गावच्याक तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या मानाक ते हालेलुया गाऊन असूया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या मानाक ते हालेलुया गाऊन असूया करून ताची स्तुती आईला पातक्यां खातीर भाग्यवंतां खातीर न्ही म्हणलें जेजून आमचो हर एकलो आसा तो मोग करता मोगान आमकां तो घेता आमचे संगता तो आसा कितें व्हरतें भाग आमचे तर त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयेची स्तुती करया त्या सुमयाक आमी नमन करया मोगान भावन आनी भयण पातक्यांक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता वेगी पातक्यांक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बगी खुदास तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बगी खुदास तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या मानाक ते हालेलुया गाऊन असूया करून ताची स्तुती सिसांचे पांय ताणें धुले खालते पोवन कितें म्हणलें आमकां शिकयलें खावने तावन कुर्सा पर्यंत खालतो जालो विधेयी जालो आनी आमकां त्या कुर्साक वेंगून सर्गीचे राज उक्तें गेल्लो तसो जेजू सर्गीचे सासणेक जिवीत दिल्लो जेजू आमचे मुखार आसा त्या जेजूक आमी आराधन करया त्या जेजूक आमी नमन करया त्या जेजूची स्तुती आमी गावया शिसांचे पांय ताणें धुल्ले आनी कालते पोवन आमकां शिकयले शिसांचे पांय ताणें धुल्ले आनी कालते पोवन आमकां शिकयले कल्वारी तावन ताणें सय सोडले सर्गीचे रास आमकां जोडून दिले कल्वारी तावन ताणें सय सोडले सर्गीचे रास आमकां जोडून दिले गीत गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या मानाक ते हालेलुया गाऊन असूया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या मानाक ते सगळ्या बराबरने आमी हालेलुया गाऊन असूया आराधन करता तू बरो जेजू आमचे संगत आसो आमकां हर एक करून ताची स्तुती थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस एडोर यू जीसस थँक यू हालेलुया 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 जीसस हालेलुया 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 हर एक हालेलुया आमी तुजी स्तुती गायतना आमचे असले ते बंदपासून सुटयस सोम्या बरी भलायकी बरेपण हर एकल्याक वाळून दे सोम्या मदीक समाधान कुडीची भलायकी मेळून दे सोम्या हर एकल्याक आपोर सोम्या आपोर सोम्या तुजी महिमा उगडापी जावं सोम्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुजो स्पर्श जावं सोम्या तुजो दैविक अनुभव जावं सोम्या आपोर सोम्या तुज्या दैविक स्पर्शान आपोर सोम्या तुका जावं मान आनी स्तुती तुका जावं आराधना आनी महिमा आतां आनी सदां थँक यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावानो आनी भयणीनो आयचे दिसाचो वांजेल आमी नियाळ केलें जाल्यार जेजू म्हणटा जसो
हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. जेजून आमकां दिल्लो वो श्रेश्ठ उपादेश, ह्या उपादेशाचो परत जेजू आयचे दीस आमकां उगडासा काडटा. जशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करचें. आनी जेजू म्हणटा एक कंडिशन, एक शर्त आमच्या मुखार दवरता आनी म्हणटा एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिश्मन सोमेस्तांक कळी जातलें. आतां एकामेकाचो मोग केल्ल्यान मोगाचे मनशां आमी जाल्ल्या वरवीं मात्र सगळ्यांक उगडापें जाता आमी जेजूची, आमी जेजूचे शिस, आमी जेजूचे पाटलावदारी, आमी ताची क्रिस्तांवां म्हणलें हें सत उगडापें जाता म्हणलें आमकां ताणें शिकयलां. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जुआंव सोवांचेल अध्याय 3 वाक्य 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो ताच्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. देवान आमचो मोग केलो. आमी पातकान आसचे नाका, आमी मोरणांत नास जावचे नाका, आमची बाचावी जाय, आमची सोडवण जाय वो देवाचो मोग. आनी त्या देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जेजू ह्या संवसाराक आयलो आनी ह्या जेजून आमचो इतलो मोग केलो. ताचें जिवीत आमचे खातीर ताणें वारयलें, आमचे खातीर ताणें समर्पण केलें आनी ताणें आमचो मोग कितलो केला तें उगडापें गेलां. त्या देखून जेजू म्हणटा जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जेजूचो मोग आमचे तें हर एकले तें म्हळ्यार कितें? जेजूचो मोग म्हळ्यार त्याग आनी समर्पण, त्याग आनी समर्पण. त्या देखून तूं सांबावलान पिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्या 7 म्हणटा सैमान तो देव त्या देवपणाक लबदोन रावलो ना, वयर आसलो सकयल आयलो, मनशा रूप घेतलें, इम्मानुएल जावलो. तो त्याग, तें समर्पण आनी सगळें आपलें घरदार ताणें सांडलें बरें करच्या खातीर आनी बरें करीत गेलो. आनी त्या देखून तो म्हणालो कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोटेर आसात, मनशा पुताक माथें देगूंक सयत सुवात ना. तो त्याग, ताचें सगळें जिवीत आमचे खातीर ताणें समर्पण केलें. त्या देखून जेजूचो मोग म्हळ्यार त्याग आनी समर्पण. दुसरें, जेजूचो मोग म्हळ्यार देवाची खुशी करचें, देवाची खुशी. आनी त्या देखून जेजून ताच्या सगळ्या जिवितांत बापाक पयलो जागो दिलो. भुरग्यापणार त्या देवळांत भायर पडल्या वेळार मुरी माईस आनी झुजे सोदून गेल्ल्या वेळार आवयन विचारलें पुताक, पुता अशें कित्याक केलें? तक्षण तो म्हणालो कितें? म्हज्या बापाच्या घरांत आसचें तुमी नेना आसल्यात, ही म्हज्या बापाची खुशी, ही म्हज्या बापाचें योजन, हांवें बापाच्या घरांत आसा जाय. त्या भुरग्यापणारत, त्या ल्हानपणारत बापाची खुशी, बापाचें योजन, बापाची मांडावळ तो समजलो. आनी बापा सांगता वरे विंगड सुवातेचेर तो लक्षिल्ल्यान वेळ करचितलो. बापाची खुशी कितें परत आनी परत समजतलो आनी त्या खुशयेक खालती मान घालून मुखार गेलो आनी म्हणालो बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं, बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. त्या देखून जेजूक देवाचो मोग वा आमचो मोग म्हळ्यार देवाच्या खुशयेक खालती, बापाच्या खुशयेक खालती मान घालें आनी सगळें आपणाचें म्हणलें स्वार्थी जिवीत सांडलें, आपणाची खुशी ताणें सांडली, देवाच्या खुशयेक, बापाच्या खुशयेक खालती मान घालें. तिसरें, जेजूक मोग म्हळ्यार देवाचो मोग, पेल्याचो मोग म्हळ्यार बोक्सांनी, मोग म्हळ्यार बोक्सांनी. त्या देखून ताणें हर एकल्याक ताका दुख येयल्यांक हर एकल्याक बोगसून तो मुखार गेलो. इतलें बरें करून मुखार वेताना पोटारी, पिवंडो, फातक्यांचो इश्ट, विविध तरांची बिरुदां ताका दिलीं, विविध तरांनी ताका ओलायलें, विविध तरांनी ताका अकमान निंदा केली.
जाल्यार एकल्या की बक्षिलें आनी म्हणटा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात तें नेनान बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात नेनान तारिकून जेजूक मोग म्हळ्यार बोक्सांनी आनी निमाणे जेजूक मोग म्हळ्यार ताचो जीव आमकां दिवचे जेजूक मोग म्हळ्यार ताचो जीव आमचे सांगाता वांचे जो हांवच्या वांजेला ताणें म्हणली पुत्रां एका इश्टा पासो तूं जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा साकर म्हणना कित्याक बापान उगडापें गेलें हर एक संगती हांवें तुमकां कळीत गेल्यात हांव तुमकां इश्ट म्हणटा आनी आमचे खातीर ताणें जीव समेत दिलो आनी जो हांव सवांजेल अध्याय 6 वाक्य 54 वाचलें जाल्यार थंय तावन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता हांव ताचे थंय जियेता ताचे थंय सासणीक जीव आसा आमकां जीव दिवचे खातीर ताचें मांस आनी रगत ताणें वारयलें त्या मरीपात आमकां हर एकल्या की ताणें पोसलें आनी निमाणे आमकां जिवी दिवच्या कुर्सार बापा म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हणालो आमचे खातीर ताचो जीव ओपून दिलो आमकां जिवीत दिवचे खातीर तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आज जेजू म्हणटा जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीत तशें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार इल्लोसो त्याग साक्रिफीस आमचें जिवीत हेरां खातीर हेरांच्या बरेपणा खातीर समर्पण करचें हेरांचो मोग करचें म्हळ्यार ताची खुशी करचें आनी हेरांची खुशी समजोवचें हेरांच्या खुशयेक एक खालती मान घालचें हेरांची खुशी हेरांचो मोग करचें म्हळ्यार बोगसूचें जेजून तो म्हळां 70 फावटी बोक्सांनी आमचें सूत्र बोक्सांनी आमच्या हातेर बोक्सांनी विने आमकां जिवीत ना आनी निमाणे हेरांचो मोग करचें म्हळ्यार आमचो जीव हेरां खातीर दिवचो हेरां खातीर मरचें म्हळ्यार आमकां नाश करचें वा आमकां खाली करचें न्ही हेरां खातीर मरचें म्हळ्यार आमकां समर्पण करचें हेरांच्या बरेपणा खातीर आमकां दिवचें तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचें जिवीत हेरांक उपकारा पडटात आसलें जाय त्या मरीपात हेरांचो मोग आमी करी जाय तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया तेत जेजू मुखार आमी आसा खावणे थावन कोर्सा पर्यंत मोग केल्ल्या ते जेजू मुखार आमी आसा सगळें जिवीत आमचे खातीर त्याग समर्पण केल्ल्या त्या जेजू मुखार आसा आमचे खातीर बापाची खुशी ती वर्ती त्या खुशयेक खालती मान घाल्ल्या त्या जेजू मुखार आमी आसा आमचे खातीर खावणे थावन कुर्सा पर्यंत बक्षिल्ल्या त्या जेजू मुखार आमी आसा आमचे खातीर सगळें जिवीत वारयल्ल्या त्या जेजू मुखार आमी आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमकां त्या जेजूच्या हातान समर्पण करया जसो हांवें तुमचो मोग केला तेत मापान आमी एकामेकाचो हेरांचो मोग करूंक आसा तर त्या सुमया कडेन आमी कृपा मागया त्या सुमयाची आमी मजत मागया मोगाळ भावन आनी भयणीनो कीर्तन 90:2 म्हणटा सर्वेस्पराक अर्घ दिवंक फावो भोवर्त्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो रातभर तुजें विश्वासपण गाजोवंक फावो वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी ह्या सुमयाचो विश्वासी मोग जीव दिल्लो मोग आमी परगट करूंक फावो त्या देखून थंय म्हणजे आमचो देव कितलो वर्तो कितलो श्रेश्ठ आमचो देव कितलो बळवंत आमचो देव आमचो मोग केला मात्र न्ही आमकां मोग करूंक शिकयलां आनी मोग करूंक कृपा दिता सकत दिता हर एका आमच्या दिसाच्या हर एका घडये
तर आमची जिवीताक आमी समर्पण करुया एकामेकाचो मोग करूंक सोमियान केल्ल्या त्या मोगा परी स्वार्थीनी त्याग साक्रिफिसाचो जीव दिलेलो मोग आमी करूंक कृपा त्या जेजू कडेन आमी मागया. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನ್ನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನ್ನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಕರವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಕರವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದೆ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನ್ನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನ್ನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿರಲು ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಿದೆ, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿರಲು ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಿದೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನ್ನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನ್ನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ 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 ಓ ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಓ ಹಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मगा भवन आणि बहिणीनो, मे म्हयनो प्रत्येक जावन मुरियेमायक समर्पण केल्लो म्हयनो जावन आसा. मुरियेमायच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार मुरियेमायन देवाचो मोग केलो, पेल्याचोय मोग केल्लो आनी ह्या सोमयान दिल्लो उपादेश पाळलेल्याक एक जिवी साक्ष
मोरी आमची माय जावन आसा. प्रत्येक जावन त्या काना शहरांत जुवांव सवांजेल आदे 2 वाक्य 1 तावन आमी वाचता आसतना थंयसर वायन उणें पडलो. मोरी येन पळयलो आनी तिस्स मोरी पुता लागीं वेता आनी म्हणटा, पुता वायन उणें पडलां. आनी फाटीं येवन साकरांक म्हणटा, तो कितें सांगता तें करा, तो कितें सांगता तें करा. आज तिस्स मोरी माय आमच्या सांगाता हर एका दिसा हर एका घडये आसा. आमच्या बगलेक ती रावता आनी तिणें आमकां हर एका दिसा म्हणचें इतलेंत तो कितें सांगता तें करा, तो कितें सांगता तें करा. आनी तो कितें सांगता तें देवाच्या उतरांत आसा, पवित्र पुस्तकांत आसा. ते देखून आमची माय, आमच्या हर एकल्याची आवय, आमच्या कुटुंबाची राणी, आमच्या घरांनी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक तो जागो दिवं, देवाच्या उतराचें मोल आमी समजोंक, देवाच्या उतराच्या सत्तेन आमचे जिवीत कुटुंबां जिवीत बांदून हाडूंक प्रेरण जावन आसा. तर आज तिस्स मोरी माय आमकांय हांगासर जमलेल्या हर एकल्याक सांगता, तो कितें सांगता तें आयकया, तो कितें सांगता तें करा. तर सगळे आमी उबे रावया, देवाचें उतार आमी आयकोंक आयती जावया. मोरी माय म्हणटा, तो कितें सांगता तें करा. तर तो जेजू ह्या देवाच्या उतरा मारिपान, जिवंत क्रिस्त त्या देवाच्या उतरा मारिपात आमकां कितें सांगता तें आमी आयकोवया. मोगाचें न्हू, आमची खुशी करचें न्ही, ताची खुशी, म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं. आमी जर तर म्हणटा जाल्यार ताची खुशी म्हज्या आनी तुज्या जिवितान कितें तें आमी समजोंक जाय. तर ताची खुशी म्हाका आनी तुका कितें आमी समजोंक देवाचे उतार आमी आयकूंक वेता, देवाचे उतार आमी नियाळ करूंक वेता. तर तेच जेजूक म्हणया, जेजू म्हजी खुशी न्ही, बघा तुजी खुशी जावं, तुजी खुशी समजोंक ह्या देवाच्या उतरा मारिपाक म्हाका कृपा दी, सकत दी म्हूण त्या जेजू कडेन आमी मागया. आनी आमकांत त्या सुमयाच्या आनी देवाच्या उतराच्या सक्तेक समर्पण करून मागया. माणसांक 117 117. मुझी खुशी नहीं जेजू, तुझी खुशी जेसू. मुझी खुशी नहीं जेजू, तुझी खुशी जेसू. हांव कांय नहीं जेजू, सर्वच तूं म्हजो जेजू. हांव कांय नहीं जेजू, सर्वच तूं म्हजो जेजू. मुझी खुशी नहीं जेसू, तुझी खुशी जेसू. मुझी खुशी नहीं जेसू, तुझी खुशी जेसू. हांव तुजी शेळी, तूंच म्हजो गवळी जेसू. हांव तुजी शेळी, तूंच म्हजो गवळी जेसू. तूं म्हजी वाट, तूंच म्हजें जिवीत जेसू. तूं म्हजी वाट, तूंच म्हजें जिवीत जेसू. मुझी खुशी नहीं जेसू, तुझी खुशी जेसू. मुझी खुशी नहीं जेसू, तुझी खुशी जेसू. सांव पावलान गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप 5वो अध्याय 16वें तावन 18वें वाक्य. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला. त्या दाळा रक्त मांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करचे नात. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श
कुडीच्या ओडण्यांक विरोध एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ल्या वरवीं तुमी करूंक अपेक्षिता तें तुमचे वरवीं करूंक जायना पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राकाल नात देवाचें उतार हें पेंतकोस्ताच्या परबेक आमी तयार जावन फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केलो पयल्यान पयलें देवाची काकूळ तूं मागचे विशयंत दुसरें देवातें एक जावचे विशयंत आनी आज आत्म्यांत चलचे विशयंत आज हांव तूं नियाळ करतलें हांव आयच्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार आत्म्याचें सैम आनी मनशाचें सैम दोनी दुसरें दुसरें मनशा सैमाक आत्म्याचें सैम म्हळ्यार एक नोवेंस ताजे कारणां तें चिंतूंक भारी कश्टांचें आमी पळयलें जाल्यार पेद्रू तो दोणयेर वता आसतना दर्यांत ल्हारां त्या दोणयेक आपटात आसतना ताजे ते पेद्रू आनी शिष्य भियेल्ले आनी जेजू पयसतावन येवच्याक पळोवन जेजू म्हूण कळ्ळ्या वेळार तूं जाल्यार सोमिया म्हाकाय तुजे लागीं येवंक दी म्हणालो आनी जेजून ये म्हणटा आसतना पेद्रू उदकाचेर चला लागलो तें ताका नोवेंत एक्सपिरियन्स ताज्या जिवितांत तो एक बरो फागी दर्यांत साबार फावटी तो त्या पैणकन केला तो उपेला ह्या बोटी मुखांतर गेला पूण ताज्या जिवितांत चलिल्लें एक नोवें एक्सपिरियन्स आनी हें नोवें एक्सपिरियन्स घेता आसतना ताका एकदम खवजिणी भोगता कित्याक ल्हारां मारतात वारें मारता आनी ह्या नव्या एक्सपिरियन्स ह्या नव्या अनुभव घेता आसतना ताका भेन दिसता कित्याक मनशा सैम आत्मीक सैमाच्या विरोध आनी आत्मीक सैम मनशा सैमाच्या विरोध आत्मीक सैमांत मनीस उदकाचेर चलोवंक शकता त्या देखून जेजू त्या आत्मीक सैमा मुखांतर त्या उदकाचेर चल्लो पूण मनशा सैम ताका आयकना त्या तशें जावंक कश्ट जाता केवल दैवीक सैमाक परिवर्तन जावन मनीस गेल्ल्या वेळार मात्र त्या नोवें एक एक्सपिरियन्स ह्या नवो अनुभव बघूंक ताका त्या मनशाक कळटा तर ह्या आत्म्याच्या सैमान चलोवंक हांवें तुवें कितें गरज पयल्यान पयलें हांवें तुवें म्हजी आनी तुजी अस्कतगाय ओळखून घेसाय हांव आनी तूं मोगाचें न्हू मस्त अस्कत मनशां आमचे कारणां कांय जायना आमी चिंचे मात्र व्हडलें आमी चिंतून आसा हर एकलो हांव आनी तूं सगळां आमी मस्त व्हडलें चिंतून आसा पूण म्हजें कारणां तुजें कारणां कितेंच जायना आमी मस्त अस्कत म्हणलें चिंताप आमचे लागीं ना प्रत्येक तरान आमी चिंताव आमी पुरो करचें सोमा फाताक म्हणलें आमी ना हर एकल्याच्या मनशाच्या दृश्टेंत तो सोमास म्हूण ताका बघून आसा पयल्यान पयलें आमी ओळखूंक जाय हांव एक अस्कत मनीस हांव एक फातके मनीस सर्वेस्पुरा मुखार रावचें तसलें योग्य म्हाका ना म्हणलें हांवें तें ओळखून घेसय मोगाचें न्हू त्या खातीर पळयत पुस्तक असं म्हणटा जुवांचें पयलें पत्र पयल्या अध्यायांत 8वें 10वें वाक्य अशें म्हणटा आमचे थंय फाताक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमकांच आमी फटयता थवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें पूण आमचीं पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवन देव आमचीं पातकां बोगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो आमी पाताक करूंक ना म्हणून जाल्यार आमी देवाक फटकिरो करता ताजें उतारी आमचे थंय ना जाता त्या देखून पयल्यान पयलें देवाचें उतार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत स्थापन जायसय आत्म्याचें सकत स्थापन जायसै जाल्यार हांवें आनी तुवें फाताक ह्या म्हजें तें आसचें उणेंपण हांवें तुवें पयल्यान पयलें ओळखून घेजय आनी हें मॅट आमी वचना जाल्यार दुसऱ्या मॅटाक आमकां वचूंक बारीक आसता त्या देखून सोम्य जेजूनी शुभ वार्ता परगट करता आसतना जेजू पवित्र स्थान घेता पवित्र आत्म्यान भरता
आणि ताजे उपरांत पळयतात म्हणटा ताका आरण्याक व्हरता आनी थंयसर भायर येयल्या उपरांत पहिल्यांदा ताजी सुवार्ता प्रगट केल्ली 5 जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. आनी एक उतरान सांगचें जाल्यार 5 जिणी बदला आनी आत्मीक रासाक आत्मीक सलोवण्याक तयार जाया. फातकातावन मनशा सैमातावन भायर येया आनी दैवीक सैमाक तुमी लागींच आसा. तुमी त्या दैवीक सैमाक दैवीक आत्म्याच्या सैमान तुमी चलोवंक तयार आसा म्हणल्या विशयान जेजू पयली शिकवण आपल्या जिवितांत आपल्या दिता मोगाच्यान. त्या देखून हें मॅट हांव तूं काडटा आसतना दुसरें हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. संवसारीक कितें नियम आसात, संवसारीक कितें स्टँडर्ड म्हणटा आमी स्टँडर्ड आमी हर एकाक उलयतना म्हणटा तें आनी आत्मीक स्टँडर्ड ह्या आत्म्याचें लेवल दुसरेंच. मस्तुपटी हांव आनी तुवें चिंतचें हो मनीस भाग्यवंत, हो मनीस बरो, हो मनीस खोटो आमच्या ह्या मनशाच्या सैमाच्या चिंतपा प्रमाणे. पूण देवाचें चिंताप आत्म्याचें चिंताप तें दुसरेंच जावन आसता. आमी चिंता नियम पाळल्या कोडले, नियमशास्त्र पाळल्या कोडले, मनशाच्यो रिती रिवाजी पाळल्या कोडले तो मनीस भाग्यवंत. पळयत पुस्तक म्हणटा घरांत घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 4वें वाक्य म्हणटा नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात, ताचें कुरपे देणें होगडावंक पावल्यात. मुस्तुपटी हांव आनी तूं मोगाच्यान नियम 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 म्हणून हांव आनी तूं नियमा फाटल्यानच वेता. हे नियम पाळी जाय, हे नियम पाळी जाय, हे नियम पाळल्यार मात्र म्हाका लोक सगळो मानता, ना जाल्यार म्हाका लोक कितें म्हणत कोणना. ह्या विशयानच म्हजें आनी तुजें चिंताप. म्हजें आनी तुजें भाग्यवंतपण संवसार कितें भाग्यवंत म्हूण लेखता ताचेर म्हजें आनी तुजें भाग्यवंतपण आज काल वंदून आसा. जेजूच्या काळार जाल्यार पळया आमी जेजूच्या काळार शास्त्री फारिजेव ते भाग्यवंत व्यक्ती जावन आसले, सक्कडी नियमां पाळचे व्यक्ती जावन आसले. सोरीपूर्ण सुम्यान जेजून असलेल्या शास्त्री फारिजेवांक विंसी नासतना ताचे शिश्य जावन एक सामान्य व्यक्ती तांकां ताणें विंसलें. ते कांय नियम पाळचे आसले व्हडले व्यक्ती न्ही, एक सामान्य व्यक्ती मसली बगचेत आसले व्यक्ती सुंकागार असले व्यक्तीक सुम्यान जेजून विंसलें. कित्याक त्या काळाच्या दृश्टेर शास्त्री फारिजेव ते योग्यता आसले व्यक्ती, एक सर नियमां पाळचे आसले व्यक्ती. आज म्हाकाच हांवें तुवें विचारूंक जाय, हांव ह्या नियम पाळचो व्यक्ती गी ह्या देवाक मानवाल्लो व्यक्ती गी म्हणून. हांव आनी तूं सामान्य व्यक्ती जावंक पुरो, पूण सवाल हांव आनी तूं समार नियमां मस्त नियमां जावंक पुरो. हर एक आयतार आमी मिसाक वेता, हर एका रितीरेक वेता, हर एक कडेन सांजेचें मागणें म्हणटा, 8 वरां तेस म्हणटा आनी कितें आमचे नियम आसात ती सगळीं पाळटा. कितें आमकां कायदो दिवंक आसा तो सारक्या रितीर दिता तें पुरो आमी दिता. दीस दीस नियम जेजूनी पाळ्ळें. जेजू म्हणालो जें कितें देवाचें तें देवाक दिया, शेजाऱ्याचें शेजाऱ्याक दिया. आनी केदाळ ताका टॅक्स विचारल्या वेळार वचून थंय वचून दर्याच्या मसलेक वचून हाड तें ओपन करता आसतना तुका नाणें मेळटा आनी तें वचून टॅक्स दी. नियमां हांवें तुवें पाळी जायस. पूण म्हजें आनी तुजें भाग्यवंतपण हांवें आनी तुवें चिंतच्या बरी, सामाजीक चिंतच्या बरी हाचे वयर वंदून हांव भाग्यवंत म्हणून हांवें तुवें सांगूंक जायना. भाग्यवंत हांवें तुवें जाय जाल्यार आत्म्याच्या शक्तीन हांवें तुवें वचोंक जाय. आनी देवाची मांडावळ, देवाची जाणवाई आनी मनशाची जाणवाई ती मस्त व्यत्यास आसा. आनी त्या देखून किर्तन 138 6वें वाक्य म्हणटा असली विजमीत जाणवाई म्हज्या गिन्याना भायर, ती इतली उंच म्हज्यान तें आटापूंक जायना. ती जाणवाई ओर्ती जावन आसा. हांवें सांगलें आमी सगळ्या नियमां पाळटा, नियमां पाळी जायस बरें, पूण आमी एक सादें काथोलीक क्रिस्तांव जिणी जिवन आसा. आजची वरती सैमा वरती आत्मीक जिणी जिये जाल्यार ती विशेष तरेची जाणवाई हांवें तुवें घेवंक आसा. विशेष तरेची जाणवाई हांवें तुवें घेवंक आसा. आनी ती जाणवाई केदाळ हांव तूं घेता, तें सत केदाळ हांव तूं जाणा जाता. आनी त्या सता प्रमाणे हांव तूं वचूंक पळयता. सर्वेस्वर देव
म्हाका न्ही तुका त्या उंचल्या पावंडाक आत्म्याच्या सैमान सोलोंक म्हाका तुका करपा दिता. आनी हें जायचें जाल्यार हे नियमा कितें पवित्र सभेचे नियम आसात ती पाळी जाय मात्र न्ही. एक मॅट हांवें तुवें मुखार वचूं जाय आनी तें तिसरें मॅट जावन आसा भावार्थाचें मॅट. भावार्थ हांवें तुवें चिंतचें कशें म्हळ्यार आमी केवळ नियमां पडल्यार उरले तो तें भारी भावार्थ आसा म्हणून. भावार्थ आसचो देवांतय म्हाका तुका आसच्या संबंदा वरवीं आनी तो संबंद कितलो वाडटा गे तितलो हांव आनी तूं देवांतय एक जावन हांव आसता. सर्वेस्परांतय सांगाता ताचें सत जाणां जावन हांव आनी तूं जियेता गे थंयसर म्हज्यान तुज्या जिवितांत भावार्थ घट जाता. सा पौलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. म्हजी आनी तुजी जिणी हर एक घडी भावार्थाच्या दृश्टीन जियेचे शिवाय हांवें तुवें जिवची जिणी केवळ नियम पाळचे विशयी जियेलें जाल्यार हें कांयच प्रयोजन ना. नियम आमी पाळी जायस पूण केवळ नियम पाळच्यान म्हज्यान तुजें जिवीत आसा जाल्यार पूण अदृश्य संगतींचेर भावार्थ दवरून हांव आनी तूं जियेना जाल्यार आमी उंचल्या पावंडाक हांव आनी तूं वचूंक शकना. आत्म्याच्या सैमान हांव आनी तूं सोलोवंक आमकां साध्य जायना. त्या देखून मुस्तुबटी आमकां भोगता भावार्थाची दृश्टी कशी घेवन हांवें सांगचें. मुस्तुबटी विरोधाभास म्हळ्यार आमी पॅराडॉक्स म्हणटा. या विरोध म्हणले बरें आमकां भोगता तें विरोध न्ही विरोधाभास म्हणले बरें आमकां भोगता. उदाहरण 1-2-3 दिता. जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश करनासलो. जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश करता आसतना सगळ्यांक खुशी जाली. जेजू इतल्यो अजापां करचो आतां तो प्रवेश जाला आनी आमकां सगळें आतां नवें राज बांदता म्हणून सगळ्यांनी कितें केलें वर्थ्यान थाळ्यान ताणें गायलें आमकां एक राय येयलो म्हूण सगळ्यांनी चिंतलें. सा लोकांच्या 19 अध्यायांत 33-37 वाक्यान आमी पळयता अशें गाडवाक ते जेजू सशेन हाडून आयलो. उपरांत आपलो दगलो काण्ण गाडवाचेर ताणें सोडोवन घालें आनी जेजूक ताचेर बसयलो. तो फुडें वेताना ताणीं आपलीं वस्तुरां मार्गार हांतोळ्ळीं. ओलिवे दोंगराच्या देवणेर शाराच्या समकार आसतना ताच्या सिसांचो सगळो जामो ताणीं देखलेल्या सोर विचित्र कार्यां बसत व्हडल्या थाळ्यान देवाक वळणूंक लागलो. सगळ्यांनी सांगलें मोगाच्यान होसान्ना होसान्ना भारी एक संतोशान सगळ्यांनी चिंतलें हो आतां राज स्थापन करता आनी आमी वर्ती जाता. जेजू ह्या जेरुसलेमाक गेलो आतां नवेंच राज हांगासर प्रारंभ जाता. पूण आमी जर तर पळयलें जाल्यार त्याच अध्यायांत म्हळ्यार सा लोकांच्या 19 अध्यायांत आमी वाचयलें वाक्य दोळ 37 आनी थंयसर 41 आनी 42 वाक्यान पळयलें जाल्यार थंयसर दुसरेंच आसा. ह्या मनशांच्या सगळ्यांच्या दृश्टेंत संतोश उल्हास तर जेजूच्या दृश्टेंत कितें आसा पळय ह्या शहरा विशयी. जेजू ह्या शहरा विशयी जेरुसलेमा विशयी सांगता. त्याच अध्यायान मोगाचें 41 आनी 42 वाक्य. लागसर पावतस आपले दिश्ट शहरा वयर घालून तो रोडलो. लोक हांगासर संतोशान उल्हासान हालेलुया होसान्ना होसान्ना म्हूण भोवमान आसा. आनी मुख्य वाक्य म्हणटा जेजू त्या शहरा थंय लागसर पावतस आपले दिश्ट शहरा वयर घालून तो रोडलो आनी म्हणालो समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट तूं आसपुणी जाणाय जाल्लें जाल्यार पूण आतां तुज्या दोळ्यान तावन ती लिपोवन आसा. वय येतले ते दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागा रुबान तुका वेडो घालतले आनी चराय कुशींनी तुका बंदकन फुमार करतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्ते नाश करतले. तुजे थंय फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे नात. कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय. वय मोगाच्यान मनशांच्या दृश्टेंत थंयसर चिंतापुस्त दुसरें आसलें. जेजूच्या दृश्टेंत त्या जेरुसलेमा शारा पळोवन तूं रडता. तूं देव तुका भेटोवंक आयल्यार तूं ताका वळखनाय. तूं वळखनाय म्हणली दूख
जेजू थंयसर प्रसार करता. जेजूक खुर्सार मारता आसतना सगळ्यान जितलें हांगासर अंत जालें म्हणून सगळ्या मनशाक लोकांनी जितलें हांगासर अंत जालें ताजे सिसी दूस पडून धांवले. इतले वर्सां वळख आसले जाल्यार तेय भियान धांवले. पूण आत्म्याच्या सक्तीन पळयत आसतना थंयसर नवें जीवन प्रारंभ जालें. विरोधाभास म्हळ्यार सगळें कंप्लीट जालें म्हणजे जितलें पूण हांगासर प्रारंभ जालें. जेरुसलेमाक रिक्त आसतना सगळे रास आयले म्हणजे चिंतलें पूण थंयसर जेजू थंयसर रडा लागलो. आमच्या जिवितांत ती एक न्ही एक कश्ट आसात मोगाच्यान. आयच्या दिसा हांवान तूं पळयलें जाल्यार सगळ्यांच्या म्हज्यान तुज्या जिवितांत कश्ट आसात. म्हाकाय कश्ट म्हज्या जिवितांत आयले. आजकाल माध्यमांनी तुमी पळोवन आसात म्हजेरय फुडकिरो आरोप घालना. जायतीं वर्सां हांवें धाकलो तो फॉर्जरी केला म्हणून मस्त पेपरांनी प्रचार केल्ले. तरी पूण केदाळा ह्या सर वेळार कितें कश्ट येयले म्हज्या जिवितांत पूण ह्या कश्टांच्या वेळार सोमीन जेजू म्हजे सांगात आशिल्लो. आनी सोमीन जेजू म्हजे सांगात आसून थंयसर इन्वेस्टिगेशन या थंयसर एन्क्वायरी जाता आसतना थंय अत्यामूल उंचल्या वर्गाचें CIDन एन्क्वायरी करता आसतना निसायकी कोण केलें ते शिरकोन पडलें आनी हांव कितेंच ना म्हणून ताणें वर्दी दिली मोगाच्यान. हे निसायकेक उरती साक्ष. ह्या वेळार जें कितें म्हज्या जिवितांत कश्ट येयल्ले फटकेरो आरोप म्हजेर घाल्लो म्हाकाय कश्ट भोगल्ले. पूण ह्या कश्टां द्वारे हांव आनिकी वर्त्या लागीं जेजू लागीं हांव आनकी चड मोगान जेजू लागीं हांव लागीं लागीं गेलो. कित्याक म्हजे वरवीं कांय करूंक साध्य ना. फटी मारनच आसात आनी थोडे जाण संतोश पावन आसात. म्हजे वरवीं कांय करूंक जायना. पूण हांव जाणा आसलो म्हजो देव कितेंय करूंक शकता आनी ताजे थंय हांव लागीं सरलो. आज मस्त जाणां म्हाका फोन कर म्हणटात तुजो बावार्थ व्हरतो तुवें देवा थंय दवरल्या भरवशे वरवीं तुका जैत लाभना. कितलींशीं फोनां कितलेशे मेसेजीस पुरा आज म्हाका वॉट्सॅपार जावंक गे फोनान जावंक पुरो मस्त ईमेल जावंक मस्त जाणां आज धाडटात आसात. कित्याक सर्वेस्पर देवान म्हज्या अस्कतकाये वेळार ताची महिमा ताजी सकत ताणें दाखयली आनी हांव निर्दोशी म्हणून ताणें रुजवात करून ताजी महिमा ताणें दाखयली. तुमच्या जिवितांत एक न्ही एक कश्ट आसतलेच. हांव जाणा हर एकल्या जिवितांत विविध कश्ट आसात. पूण ह्या कश्टां द्वारे ह्या अस्खतकाये द्वारे हांव आंतून जेजूक लागीं लागीं येवन पावता आनी देवाक लागीं लागीं येवन पावल्या वेळार आमकां ताज्या अस्खते आमकां घट मेळटा. त्या देखून सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 9वें आनी 10वें वाक्यांत म्हणटा पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाच्या अस्खतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्खतकायेचे वडवीक हांव खोशयेन सांगता. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्खतकायांनी बेपारव्यांनी कश्टान वरां दगदण्यांनी आनी आठावेटेनी हांव दोदोशी जालां कित्याक हांव अस्खत तेन्ना हांव निसायकी सक्तेवंत. आज तुमकां मस्त जाण केळकुळां करूंक पुरो आनी तुमी मागणें म्हणटात तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत अशें कितें जावन आसा तुमच्या कुटुंबाक अशें कितें समस्या येवन आसात तुका कितें अशें जावन आसा म्हूण 1000 जाणां तुमकां सवाल करूंक पुरो. पूण उडास दवरा ती अस्खतकाय ती सोलवणेनी आमकां म्हाका आनी तुका आनी एका हंतार वचोंक पावोवचें एक मॅट. आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत जें कितें आत्मेक वॉकिंग इन द स्पिरीट ह्या आत्म्याच्या सैमाच्या जिविताक हांव तो चलता आसतना उडास दवरचें. जर तर त्या दृश्टेन आमी आत्म्याच्या दृश्टेन पळयतना मनशाच्या दृश्टेन तें सोलवणें जाल्यार आत्म्याच्या दृश्टेन तें जैत जावन आसा. कित्याक त्या जैता वरवीं सर्वेस्पर म्हज्यान तुज्या जिवितांत दाखयता. ताजो हात आसल्यार हो सगळो संवसार एक जाल्यार कितेंच करूंक साध्य ना. हांवें तें म्हज्या जिवितांत ह्या दृश्टांतान देखलें साबार दृश्टांतांनी हांवें देखलां. जायते जण फुडकेरे आरोप करतात फुडकेरें कामां करतात फुडकेरें पुरा एक एका करतात एकटीच्याक ते संतोश पावतात. आखरेक तांकांच कोण तें फोडी मारतात तांकां सत उगडा बी जातना तांकांच अपमान जाता. अनेकल्याक पूण फातर मारतात तो तांकांच फातर मारता. तुमच्या जिवितांत तुमकां 1000 साबार घडी तांगडल्यान जावंक पुरो. त्या देखून आत्म्याच्या दृश्टेंत हांव हातून जियेत आसतना उडास दवरया. आत्म्याच्या वॉकिंग इन द स्पिरीट ह्या आत्म्यात हांव तो जियेत आसतना जें कितें
हांव तूं अस्कतकाय म्हूण चिंतून आसा ती निसायकी अस्कतकाय न्ही ती म्हाका आनी तुका वयल्या हंताक व्हरून पावोवचें जैताची मेटा म्हणलें हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. आनी एक विचार आमी पळयलें जाल्यार चवथें मेट आमी पळयलें जाल्यार हांवें तुवें टोटल सरेंडर जावंक जाय. टोटल सरेंडर सोमांगी सुगी जर तर देवान सांगलां तें हांवें तुवें करूंक जाय. मनशाच्या दृश्टीन तें सगळें सुखी जावंक पुरो, मनशाच्या दृश्टीन तें सुखी जावंक पुरो, पूण देवान सांगलां जाल्यार हांवें तुवें करूंक जाय. एक दोन उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. होजया प्रवादीक थंयसर होजया प्रवादीच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत पयल्या वाक्यान पळयता तो एक प्रवादी उडास दवऱ्या, तो एक भगेवंत व्यक्ती आनी असल्या भगेवंत व्यक्तीक सर्वेस्पोर देव म्हणटा वचून एका व्यभिचारण करना लग्न जा म्हणून. पळय पुस्तक म्हणटा 3रो अध्याय पयलें वाक्य सर्वेस्पोरान म्हाका म्हळें परतून वच आनी दुसऱ्या दादल्याचो मोग करतल्या स्त्रियेचो एका व्यभिचारणचो मोग कर. इस्रायल येता दुसऱ्या देवाशी वेतात आनी किशमिशांच्यो बकऱ्यो औंड येता जाल्यारय सर्वेस्पोर ताचो मोग करता तशें तुवें तिचो मोग कर. जर तर आमकां असले एक देवान मेसेज दिल्ले जाल्यार आमी कितें म्हणटाले शी हें कांय जावचें ना. हांव केदाळे मिसागेचो व्यक्ती, हांव इतले मागणें म्हणसो व्यक्ती, हांवें कशें एका व्यभिचारणी स्त्री लेगी वचून तिचेर मोग करचो, कशें हांवें तिचे सांगाता जियोवचें म्हूण हांव तूं खंडीत जावन सवाल करता आसलें हांव. पूण वो ओजया तशेंच करता मोगाच्यान. कितें देवान सांगलां त्या प्रमाणे करता. मनशाच्या दृश्टीन सगळे ताका अपमान करतले, सकमट ताका नालिसाय म्हणटले, कसल्याच्या मागणें कसलो वो प्रवादी एका वेश्य स्त्री लागीं हो जिवन आसा. पूण ताणें कितें लोक म्हणटा तें ताणें पळोवना. थोडें पळयलें देव कितें म्हाका सांगता हांव तें पळयता. तें जावन आसा आत्म्याच्या वॉकिंग विथ द स्पिरीट म्हळ्यार आत्म्यात सांगता हांवें तुवें जियोवचें. आनी एक उदाहरण हांव तुमकां दिवन जाल्यार एजेकिएल प्रवादीच्या 12व्या अध्याय 7व्या वाक्यान थंयसर पळयता. 12वा अध्याय तुमी घरा वचून वाचयत. थंयसर एजेकिएल प्रवादीक ताका घरा जियोन आसलो आनी सर्वेस्पोर देव म्हणटा ताका तुजे वस्तूर पुरा वस्तू पुरा काण घे, पोटली बांद आनी वचून भायर वच. दिसा उजवाडाक सगळ्यांक दिसच्या बरी एक निर्वास येता बरी आसल्यो पुरो वस्तू काडून भायर वच आनी रातीक तुज्या उंटीक एक दोंबळो कर ना, त्या दोंबळ्यांतल्यान भायर वच. पळयतना कितें चिंतूंकात सगळ्यो वस्तू रास कर ना, दिसा उजवाडाक घंटे मोठे घाल ना, दारांतल्यान भायर येवचें, मागीर परत्यान भायर भितर येवचें. रातीक इतले मरे बागलां पुरा सगळीं आसात ती बागलां तशींच सोड न्हू, एक दोंबळो करचो उंटीक, दोंबळो करना त्या उंटींतल्यान भायर येवचें आनी रातीक त्या उंटींतल्यान भायर वचून ती भायर दवरली घंटो मोठे कितें आमी आसा म्हणटा म्हळ्यार ते पुरा कांद्यार घालना मागीर सिदा वेचें. खंडीत जावन असलें मेसेज म्हाका आनी तुका आयल्यार हांव आनी तूं तयार आसा म्हणलें सवाल आमकां सांगूंक सुलाभ. आत्म्या थंय हांवें तुवें जियेसय, आत्म्या थंय हांवें तुवें सला जाय म्हणून सगळे उलयतात. चिंत्या आज तेंच सवाल म्हाका आनी तुका विचारलें जाल्यार असलें जर तर सर्व आत्म्यान म्हाका आनी तुका सांगलें जाल्यार हांव ह्या प्रमाणे चलोवंक तयार आसा. पूण वो एजेकिएल प्रवादी तशेंच करता. 12व्या अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा म्हाका फरमायल्ल्या प्रमाणे हांवें केलें. एका निर्वासिता भशेन हांवें दिसा उजवाडा म्हजी पोटली भायर काडली आनी सांजेर हांवें म्हज्या हातांनी उंटीक बुराक केलो. उपरांत हांव काळो कान भायर सरलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पोटली कांदार मारली. पळया मोगाचें संवसार कितें सांगता तेणें पळोवना, आत्मो कितें सांगता पळयलो, त्या देखून तो आत्म्या सांगी तो चलोवंक शकलो. वॉकिंग विथ द स्पिरीट ताका सकलो कित्याक तो आत्म्याक मान्यता दितलो. सगळें ताचें सर्वस्व ताणें सरेंडर केल्लें आनी त्या खातीर तो तशें जियोंक शकलो. त्या देखून उडास दवरी जाय हांवें आनी तुवें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी आत्म्यान जिवंक उलोवंक सुलाभ. त्या आत्म्यान सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव राजांव कितें म्हणलें पळोवचो ना, पूण आत्मो कितें सांगता तें पळोवंक हांव तयार आसा.
त्या देखून आयच्या दिसाच्या वचपान आमी पळयलें मनशा सैमा प्रमाणे तो येशी जाल्यार साध्य ना. मनशा सैमा प्रमाणे हांव तो राज जावं पळयता आनी राज जावं पळयता आसतना आत्म्या प्रमाणे वचोंक जायना. जर तर हांव आत्म्या प्रमाणे येता जाल्यार हांव हें पुरो खंयचेंय पळयना. मनशा सैमाचें हांव कांय पळयना. हांव कांय आत्मो कितें सांगता पळयता आनी त्या प्रमाणे हांव जियेता आनी त्या देखून हांव सगळेंच करता. आनी हें खरी जाय जाल्यार मोगाचें न्हू. 5वें मॅट हांवें तुवें उडास दवरूं जाय. हें खरी जाय जाल्यार हांवें तुवें यशस्वी जाय जाल्यार सगळें आमचें काळीज सर्वेस्परांत आसा जाय. आनी ह्या खातीर जेरेमिया प्रवादाच्या 29वें अध्यायान 13वें 14वें वाक्यांत अशें सांगता. सर्वेस्पर देव, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलों. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवें आसलेलो, तुमकां मेळटलो उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमची दशा बदलयतलो आनी हांवें तुमकां शिंपडायल्लें त्या सगळ्या देशांतलीं आनी सगळ्या राष्ट्रांतलीं आनी सगळ्या जाग्यां वयलीं एकठांय करतलो उलयता तो सर्वेस्पर. आनी ज्या जाग्यार हांवें तुमकां निर्वासनाक धाडिल्लीं त्या जाग्याक हांव तुमकां परतून हाडटलो. पळय हांगासर आमी पळयलें जाल्यार सगळ्यान काळजान आमी ताका सोदल्या वेळार मात्र तो मेळटा. रिसर्च केल्ल्या वेळार न्ही. हांव तो बायबल वाचता, मुस्तुबोटींग बायबल वाचता, बायबलान कितें आसा म्हणून क्रॉस व्हेरिफिकेशन करता, जावं पुरो इंटरनेटार करता, जावं पुरो बुकांनी करता आनी कितें आमी वाचता. ह्या बायबल वाचता आसतना हांव आनी तूं मस्तू ध्यान दिवन ताचे भितर कितें आसा म्हूण हांवें तुवें कितें मनशा सैमार कितें अर्थ जाता म्हूण हांवें तूं पळोवंक पुरो. पवित्र पुस्तक सांगता कशें हांवें तुवें देवाक सोदी जाय म्हळ्यार सगळ्या काळजान हांवें तुका देवाक सोदी जाय. म्हज्यान तुज्या उपासा वरवीं हांवें सोदचें न्ही देवाक. म्हज्यान तुवें कितलें आमी वाचता, पवित्र पुस्तक वाचता या इतर पुस्तक आमी कितें वाचता तातूंत न्ही ती जाय जाय हांव ना म्हणना. पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जाय, उपास आमी करचें हांव ना म्हणना. पूण सर्वेस्पर देव आशयता हांवें तुवें सगळ्या काळजान ताका सोदचें बरें. सगळ्या काळजान सोदचें म्हळ्यार कशें? सगळ्या काळजान सोदचें म्हळ्यार खंयसर म्हाका देवाचो अनुभव जाता. एनकावंटरींग विथ द गॉड इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवांतय हांवें तुवें ताजो अनुभव खंयसर जाता ती मस्तू गरजेचें. केदाळा हांव थोडें वाचता या एक पृथ्वीचेर हांव पळयता या कितें हांव एका कडेन मनशा कडेन उलयता खंयसर म्हाका तो देवाचो अनुभव जाता. एनकावंटरींग विथ द गॉड सगळ्या काळजान म्हज्या देवाक हांव सोदतां आनी तो देव म्हाका मेळटा. थंयसर आत्म्याच्या सैमान हांव तूं सोलोवंक शकता. आत्म्याच्या सैमान सोलोवंक मनशा सैमान हांवें तुवें डॉक्टरेट केल्यार सांगचें ना, गरज आसचें. पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळ्या काळजान हांवें तुवें ताका सोदूंक जाय. त्या देखून उडास दवरया. सगळ्या काळजान सोदता आसतना संपूर्ण आमी देवाक वंदून जियेता. एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आसा जाल्यार ताका कशें खुशी करचें ताचेर आमी वंदून ताका खुशी करूंक हांव तूं जियेता. देवाक सोदचें म्हळ्यार देवाचें काळजान सगळ्या सोदचें म्हळ्यार संपूर्ण तरान देवाचेर वंदून देवाक खुशी करून हांव तूं जियोंक शकता. जाल्यार जशें गोवाचो कण मेल्ल्या करीत तो बरो फळ दिवंक शकनांगे त्याच प्रमाणे म्हाकाच हांवें तुवें संपूर्णपणान खाली करून दिल्ल्या शिवाय सर्वेस्पराक हांवें तुवें खाली करून दिल्ल्या शिवाय आत्म्याच्या शक्तीन हांव तूं जियोंक शकना. आत्म्यांत हांवें तुवें वॉकिंग विथ द स्पिरीट ह्या आत्म्यांतय हांवें तुवें सोलोवंक शकता जाल्यार संपूर्ण तरान हांवें म्हाका तुका आमकांच आमी संपूर्ण खाली करून आत्मो कितें सांगता, देव कितें सांगता ती आयकूंक प्रयत्न करन ताचे प्रमाणे ताचेर डिपेंड जावन ताचेर वंदून काडून जियोंक जाय. त्या देखून जेजू देवळांत वंती घालनासतना पळोवन नासलो. सगळे ग्रेस्त मनीस मुस्तू पयशे घालनासले पूण एक दुबळी विधव 2 पयशे घालता. आनी स्वामी जेजू म्हणटा सगळ्या लोकांचे की सड्ड घाल्लें कोणें म्हळ्यार ह्या 2 पयशे घाल्ल्या विधव स्त्रियेन. लोकांच्या दृश्टीन तिणें घाल्लें मुस्तू उणें पूण आत्म्याच्या दृश्टीन तिणें घाल्लें सर्वस्व. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा सामार्काच्या 12व्या अध्यायांत 41-45 वाक्यांत थंयसर आमी तें वाचया घरा वचून जाल्यार पळया. थंयसर जेजू म्हणटा कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपल्या ग्रेस कायन बरोवन उरल्ल्यान तें घालें पूण हिणें आपल्या दुर्बळकेचें कितें आसलें तें पुरे आपल्या पोटाचें पोट तातूंत घालें. म्हळ्यार जेजूचो देवाचो तिका मोग आसलो त्या देखून देव म्हाका दितलो. सगळें डिपेंडन्स सगळें वंदून ती देवाचें वंदून आसली. तिका देवाचेर मोग आसलो, देव म्हाका सांबाळटलो. देवाक कितें हांवें दिवंक जाय म्हजे कडेन आसा सगळें हांव दिता. फाल्यां खालें म्हणून देव दितलो. पूण आज
आत्म्याच्या सक्तीन सोलोंक आसूंच्या म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांव आनी तूं असलें संपूर्ण तरान देवाक हुंदून जिवंक हांव आनी तूं तयार आसूंक. देवाच्या आत्म्याच्या सांगाता हांव आनी तूं सोलोंक तयार आसूंक. देवाच्या आत्म्यान सांगले वरवीं मनशा स्वभावाक आमी फाट कर. मनशा स्वभावाचें चिंतापणी रिजनींग सोड न्हू, आत्म्याच्या सैमाचें चिंतपा सक्तीन, आत्म्याच्या सक्तीन कितें आयकतात आनी आमी पळयता, कितें अनुभव करता, त्या प्रमाणे हांव आनी तूं जिवंक तयार आसूंक. तवळ पवित्र पुस्तकान सांगचे प्रमाणे हांव आनी तूं खंडीत जावं न्ही, आत्म्याच्या सक्तेक संपूर्ण तरान स्विकार करूंक हांव आनी तूं आयते जातलें. हांव कशें पेंतोकोस्त प्रारंभ जावच्या पयलेंच जेजू स्वर्गारोहण केल्ल्या वेळार ताणें शिसांक सांगलें, जेरुसलेमांत वचून तुमी तुमकां तयार करा, मागणें करा, सांगाता मेळा आनी ध्यान करा. हें सत हांव आनी तूं खेदाळा संपूर्ण तरान मनशा सैम वचून न्हू, आत्म्याच्या सैमाक हांव आनी तूं चिंता पटोवन हांव आनी तूं बसतावंगी. थवळ आत्म्याची सकत मुझे तें तुजें तें वळटा, सांगाता आत्म्या तें हांव आनी तूं सोलोवंक शकता. त्या देखून पवित्र पुस्तक आज आमी वाचिल्ल्यांतलें 11वें वाक्य, तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियम शास्त्राक घालनात. उडास दवरया, नियम हर एक घडला मनशाक मनशा सैमान नियंत्रण करच्या बसत. आत्म्याच्या सैमान जर तर हांव आनी तूं जीवन जियेता, आत्मो आमकां सांगून दिता कशें कितें हांवें तुवें जालां जाय. तर आज देवा लागीं आमी मागया, सर्वेस्परा तुजी दया ह्या तुज्या सकन सकर्णेचेर दवर. ह्या सकन सकर्णेक आत्म्या सांगाता सोलोंक कृपा फोव कर. आत्म्याचें स्वता आमकां कळीत कर, आत्म्याचें जिवीत आमकां कळीत कर. राजावाचें न्ही, ह्या मनशाच्या जाणवायचें न्ही, बगार दैवीक जाणवायचें, त्या उंचल्या पावंडाच्या जाणवायचें सत आमकां कळीत कर आनी त्या प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी म्हणून आयच्या दिसा सर्वेस्पर लागीं मागया आनी आत्म्या प्रमाणे चलोवंक आमकां आमी प्रयत्न करया. आमेन. आमच्या जिवितांत आत्म्याच्या ताळ्याक कान दिवची कृपा आमकां हर एकल्याक फावो कर म्हण मागता हांव. आमची दिश्ट तुजें हजरपण वळखून घेवंक उक्ती कर म्हण मागता हांव. आत्मीक दिश्टी मुखांत्र तुजे थंय आमी तुजे हजरपणा द्वारे एक जावन मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन तुका मानवा सारकी जिणी जियोंक आदार लाभय म्हण मागता हांव. समर्पण करता हांव सोम्या, आमकां तुवें लाभयल्लो आत्मो परिशुद्धपणी सांबाळूंक जाय आसची कृपा लाभय. आमच्या आत्म्याची सकत तूं वाडय. ह्या आत्म्याच्या सक्तेद्वारे तुवें बसयल्लीं बरीं कामां करूंक, जशें तूं बरें करीत गेलोय त्याच प्रमाणे आमी बरें करीत वचोंक आमकां तूं आशिर्वाद सी सोम्या. समर्पण करता हांव आमचीं कुटुंबां, ह्या कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट वाडय आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद सी. दैवीक जाणवाय आमकां फावो कर आनी त्या जाणवाये मुखांत्र तुजें उतार अर्थ करून घेवची कृपा तूं फावो कर. बरें वायट समजून काण घेवंक मेटां काडूंक आदार लाभय. पत्की सैम सांडूंक तुजो पवित्र आत्म्याचो सांगात आमकां फावो करन. दैवीक सैम आमचे थंय रुता कर. समर्पण करता हांव सोम्या, आमकां हर एकल्याक हर एका पिडेतावन संपूर्ण तरान गूण कर. दुष्ट सक्तींचे पास आमकां आपडूंक येता आसतना ताचे वयर जैत वरची कृपा तूं फावो कर. सोम्या मानसीक वत्तडांतावन आमकां निवार. आमचे उलोवणें परिशुद्ध कर. आमी पळोवची दिश्ट नितळ कर. आमी आयकोवचे हर एक उतार सोम्या तें बरें उतार आयकोंक आमचे कान तूं आशिर्वाद सी. आनी ह्या मुखांत्र आमच्या जिणयेंत आमी सदांच तुजो आदार जोडून घेवंक कृपा फावो कर म्हण मागता. संपूर्ण तरान आमची जिणीस तुज्या हातांत समर्पण करता सोम्या.
पवित्र आत्म्याक धाड आमकां तूं हर एकल्याक आतां आपड आनी परिशुद्ध कर आनी संपूर्ण हिलींग मोतीचे कुडीचे आनी आत्म्याचे लाभय म्हण मागता. संतोषान सम्याकर गांधीविया संतोष पाव आत्म्या मोच्या तुझ्या सम्या समोर चिंतून आम्ही गावया गीत पाण संको 3:3 पेज नंबर 43. सम्या तो मोग तुसो आमच्यान म्हणूंक नसो पर्वता प्रासूं सागोरा प्रास गुण सम्या तो मोग तुसो सम्या तो मोग तुसो आमच्यान म्हणूंक नसो पर्वता प्रासूं सागोरा प्रास गुण सम्या तो मोग तुसो संतोष पावत्म्या मोजा चिंतून मोग सम्या सो तुझ्या संतोष पावत्म्या मोजा चिंतून मोग सम्या सो तुझ्या सम्या समोक्तो मंग्रा प्रस्वर्तो सस्नाक पल्सोतोस्तो सम्या समोक्तो मंग्रा प्रस्वर्तो सस्नाक पल्सोतोस्तो सम्या तो मोग तुसो आमच्यान वर्णोंक नसो सागोता प्रासूं सागोरा प्रास गुण सम्या तो मोग तुसो दुख संकश्टांच्या वेळा मेळटा आमकां ताजो आदार दुख संकश्टांच्या वेळा मेळटा आमकां ताजो आदार सम्या समोक्तो मंग्रा प्रस्फुर्तो सस्नाक पल्सोतोस्तो सम्या समोक्तो मंग्रा प्रस्फुर्तो सस्नाक पल्सोतोस्तो सम्या तो मोग तुसो आमच्यान वर्णोंक नसो पर्वता प्रासूं सागोरा प्रास गुण सम्या तो मोग तुसो हालेलुया 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 जिसो गॉड का जिसो महिमा का जिसो शरीर का जिसो चीज का जिसो हालेलुया 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 माशकरा बरा 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 हालेलुया 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 ला ला माशकरा बरा 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 हालेलुया 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 बरा 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 हालेलुया 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 हसत मारे सहता मसी थना सत्ता नमासाला तर सारा तेरेसा तिनोमास कुले आला लिली सिकी नवत्रोत्री सक्तान मनसिलेला त्री एक देवाक आशेवचे काळीस सुमे जेजू आशेता आमा सुमेस्तांची काळजां त्री एक देवाच्या हजरपणाक आशेवची काळजां जावन मारपाड जावंक आमी सड आनी सड मागा जाय म्हण सुमे आशेता हाल मातशें करे बेथवनो नेसिका हाले लिलिल्या
Ramatola shika halelelelelala aparushaba alelelelala shabalaba lana भुरग्यांबरी आमची काळजां मना परिवर्तन जावंक सोमी आमकां आपडटा आयच्या दिसा विशेष तरान हाली शुकदारा तारा मासुलेलेलेलेल्या आत्मीक जाणवायेन सबारांक तो भरता आनी ताचे उतार अर्थ करना त्या प्रमाणे जियोवची कृपा दिता म्हण बसयता बाला शुता ना ना रा रापक्तलो माशिकरे क्रिया ता लोबा 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 शबाला बाला बाला बा हीला मामा हीला मा हीला मा हीला मा हीला मा हीला मा हीला 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 गांठीन दुखसच्या व्यक्तीक सोम्याचे आशीर्वाद देवून येता आनी ताका हील करता बरा शू थाला मा शिकरे येता दामारी सिरडा आला ला 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 शिकपान पाटी आसल्या भुरग्यांक स्टेप बाय स्टेप जाणवायेन भरता आनी ती मुखल्या दिसांनी विशेष जाणवायेन भरलेली भुरगीं जावन मारपाट करता म्हण बसयता जो कोण मागणे करता त्या भुरग्यां पासत आवयो मागणे करतात ती भुरगीं विशेष तरान आत्मीक जाणवायेन बरचें वागदान तो आयच्या दिसा त्या भुरग्यांक दिवन आसा लपक्षबात हललिलेला रूफ फाने शरे डी 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 हिला मा शरा रा 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 हालला तुझे जडायचे मोजे मुजेर सोड आनी हांव तुका ब्लेस करता म्हणटा सोमी हाला मा शरा रा रा आलाला 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 शबा रबा 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 नाव परिशुद्ध जावंक मागून अशा व्यक्तीक सोमी जेजू विशेष तरान आशीर्वाद दिता आनी ताका ताचे बरें नांव स्थापन जावं कृपा फावो करता आमीन. सकडा आमी लिंबी घालया मोगचेनो आमची ते सवा मागणी सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया. जी कितें ते सवा मागणी घेवन आयल्यान कोणा लागीं आमकां कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां मागता म्हूण बसयलां कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून कळीत आसा तांचे खातीर सगळ्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया. आख्या संवसारांत शांती समाधान रास करचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्यात भारत देशांत आमच्या राज्यान विविध धर्माचे पाळणे जावन आसा आमचो देश. ह्या देशांत हर एका धर्माच्या लोकांक तांचो जो धर्म जियोंक परगट करचें ते संविधानाचे हक्क ते सदांच फावो जावन दी म्हण आमी मागया. मुखेल्यांच्या मतीक उजवाड मेळचे खातीर आमी मागया. मोगाचेनो आमच्या आमची कुटुंबां सुमयेच्या पांयां समर्पण करया. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. कुटुंबांतल्या सकट सान्यां खातीर आमी मागया. आमच्या मंगळूर DSC खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर आमच्या याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. लायक भावार्थ्यां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जाण मुखल्या हप्त्यांत तावन आमच्या याजकांचे वर्गावर्गी जाता एका जाग्यार तावन आनी तांणी सुरवात करचें तें नवें मिसांव त्या नव्या जाग्यांनी फळां बरी जावच्याक सुमयेन तांकां आशिर्वादीत करच्याक आपडच्याक तांकां कुरपेन भरच्या खातीर आज आमी ह्या वर्गावनसच्या ह्या सकट पाद्र्यां खातीर याजक भावां खातीर आमी विशेश तरान मागया. धर्मीक भयणी खातीर जी कोणाक वर्गावर्गी आसा तांचे खातीर आमी मागया मोगाचेनो. आनी आज आमी प्रत्येक जावन मागचें ल्हान भुरग्यां खातीर सोमारा तावन इस्कॉल प्रारंभ जाता. नवें शिकपा वर्स तांचें प्रारंभ जाता. ह्या ल्हान भुरग्यांक सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया. सुमी तांच्या मती उजवाड दिवन दी. ताचे सारकें जाणवायेन तांकां बरोवन दी. पवित्र शक्तीन कुरपेन तांकां बरोवन दी. तांणी प्रारंभ करचें नवें शिकपा वर्स तें फळादीक जावं दी आशिर्वादीत जावं दी म्हणून ह्या ल्हान भुरग्यांक विशेष तरान सुमयेच्या पांयां समर्पण करन आज आमी मागया. ताका पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. ह्या ल्हान भुरग्यांक जेजू थंय आमी उबारून धरया. जेजून म्हणलें ल्हान भुरग्यांक म्हजे थंय येवंक सोडा हांव तांकां आशिर्वाद दितां. तर आज ह्या ल्हान भुरग्यांक सुमयेच्या पांयां आमी उबारया मोगाचें तांकां आशिर्वादीत करच्या. तांच्या मतीक उजवाड मेळच्या. जाणवायचे देणे विशेष तरान तांकां प्राप्त जावचे खातीर तांचे शिकप बरें शिकच्या खातीर ती दैवीक सगत करपा तांच्या कुडींत वालचे खातीर आनी इस्कॉला वचून पाटी येतना हर एका जाग्याक वतना ह्या सुमयान ह्या भुरग्या बाळांक राखचे खातीर विशेष तरान आज आमी मागया. आमचे दोनी हात ह्या बहुपवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आमी उबारून धरया. ह्या ल्हान भुरग्यांक आमच्या हातां मुखार आमी उबारून धरया मोगाचेनो. आमी मागलेल्या हर एकल्या खातीर उबारून धरया आमी मोगाचेनो. सुमयेची विशेश शकत करपा तांच्या कुडींत तांच्या जिवितान वालचे खातीर आशिर्वादीत जावच्या. मुखले शिकपा वरां तांच्या फळां जावच्या खातीर सुमयेच्या बेसांवांनी भरलेले जावच्या खातीर ह्या ल्हान भुरग्यांक सुमयेच्या कुरपेक सत्येक आमी अभिशेकान आमी मागया मोगाचेनो. Surrender yourself, surrender all the children into the hands of the Lord and pray so that the Lord, Holy Spirit may anoint them,
touch them, bless them abundantly. ह्या भुरग्यांक समर्पण करूया. पवित्र आत्म्याची देणी कृपा फळांनी तांकां भरच्या खातीर प्रत्येक जण पवित्र आत्म्याचे विशेष देणे जाणवायचे कृपेचे देणे सत्तेचे देणे तांकां लाभचे खातीर आमी मागया मागचें मुझे तेंची पवित्र Come, Holy Spirit, come. मुझे तेंची Anoint all the पवित्र children. Bless them, Holy Spirit. Be with them. Be with them as their guide, as they go to their school, as they begin a new academic year. We will bless them. We bless them. Be with them, Lord. Be with them, Holy Spirit, each and every day to guide them, to protect them, to lead them. Jesus, pour out your Spirit. Jesus, pour out your Spirit on all the children. Bless them, Lord. Bless them. Be with them. Guide them, Lord Jesus. Bless them through your Spirit, Lord Jesus. We surrender them all into your hands, Lord. Be with them, Lord. Guide them, Lord. Bless them. Bless them. Anoint them, Lord. Anoint them with the mighty power, Lord. With the mighty power, bless them. Anoint them, Jesus. Apo Jesus. Apo Jesus. Apo Jesus. तुझे सत्य नाभिषेक गुरुपे बसुया. तुझे दैविक सगत वाळून दिसुया. चीनी मोजे सुपडकर पायांग मोजा सांभाळवर चीनी मोजे सुपडकर पायांग मोजा सांभाळवर चीनी मोजे सुपडकर पायांग मोजा सांभाळवर चीनी मोजे सुपडकर मोचे तैची pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit, Lord. पवित्र अभिषेक अभिषेक touch them, Lord. Touch them, Lord. Anoint them, Lord Jesus. Anoint them, Jesus. Anoint them. We beg you, Lord. Anoint them, Jesus. Touch, Lord. Touch Jesus. Touch, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Touch them. Thank you, thank you. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 adore you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Spirit. Thank you, Jesus. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सोम्याचे आशीर्वाद घेऊन तयार जाऊन गाऊया गीत या देवाच्या सक्रमेंता. Etiabora sacramenta sestang naman koruya Porbilia rupa batla novioriti adaya Salvon vecha Askat visya Bhavartache Vordivya Sase Bapa Tashe Puta Ulasani Stutitsa Podvi Mahima Sasna Sasna Ekastalyan Hasita Tuka Duka Chaspirita Sama Sami Navarta Amen. प्रार्थुया सर पदवेदरा ससनाच्या जिव्या देवा आम्ही तुझे आसक्त भुरगीं तुझ्या मुखार सर पडल्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमान करता आयच्या दिसा तुवें आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी दिन वाचता आमच्या दनिया एकल्याचे तुझे आशिर्वाद घाल तुझे कृपेचो शिवर वत प्रत्येक जावन आज आमी ल्हाना भुरग्यांक तुझे थंय उबारला तांकां तुज्या विशेष सत्तेन कृपेन बघ तांची मोगान तूं जतन कर तांचे मुखार तांची कुटुंबां आशिर्वादीत कर
ह्या भुरग्यांक जाणवायचे ते मोदी उस्वार्थी तांचे शिका बरेंगण करून करपा दी आमकां हरी एकल्याक आनी प्रत्येक आमचे हरी एकल्याची कुटुंबां आशिर्वादीत कर जो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन.